नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. बेडे काडटना लायटीचे वायरी कडेन संपर्क आयिल्ल्यान सुरेश सावंत हांकां शॉक लागून मरण. सावड्डे 70 रावपी 40 वर्स पिरायेचो सुरेश फाटली 20 वर्सां सोनाळ एकट्याच्या भाटान काम करतालो. थळावे म्हणटा धन्यान वा सरकारान फामलीक 10 लाखाची तरी मजत करची. हांगासर हे जे माझ्या फाटल्यान तुम्ही घर पळयतात ते घरातलो एक भुरगो तरणाटो 40 वर्साचो सुरेश सावंत म्हणून तो खंय फाटली 20 वर्सां जाली कोणागेर तरी एकल्यागेर सोनाळे 70 हांगासर तो कामाक आसतालो, ताच्या भाटान काम करतालो. आनी आयज जवळ जवळ दनपारां 12:30 खंय असो एक इन्सिडंट घडलो. तो जेन्ना माडयेर चडटलो, जेन्ना तो ताका मेटालीक जे आमचे क्लायंबर आसता, देवळो म्हणटा ताका, ते खंय वायरीक टच जाले आनी ताका शॉक येयली. आणि जवळ जवळ हो इन्सिडंट 12:30 घडलेलो. पण त्यांची जी फॅमिली आसा त्यांच्या फॅमिलीक कोणेच इन्फॉर्म करूंक ना. त्यांच्या फॅमिलीक खंय 4 सुमार इन्फॉर्म केले. जवळ जवळ 4 सुमार तांकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की तो डेथ जाला तेजी आनी ताका वाळपय हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला म्हणून सांगलें. डॉक्टर मनीस हाडले तांकां आनी आमी सोनाळी वचपाक जेन्ना गेले त्या हेच्या जाग्यार तेन्ना तेंच्यांनी डेड बॉडी आमच्या पयलींच वयर काडलेली. आमचे भुरगे आसले थंय, तेंचे मनीस आसले. आमी प्रत्यक्ष थंय वचून तें पळोवंक ना. जो भुरगो गेलो त्यांच्या लायफच हें जालें म्हाजे दृश्टीन. तो एकटोच भुरगो त्यांच्या घरांत जोडपी आनी बापूय पिसो, आवय पिशी आनी बायल तो सांगपाचीच ना कितें. हे पद्दतीन आमचें एक डिमांड आसा गांवाचे वतीन की कमीत ते 10 लाख तरी ताका अमावंट येवंक जाय, गव्हर्मेंटा अंडर जावं की पार्टी अंडर, अशी आमच्या गांववाल्यांच्या सगळ्यांची डिमांड आसा. सो गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी मेळून एक डिसिजन घेतलें आनी एक डिमांड दवरला की एटलिस्ट तांकां ज्या ओनरा कडेन 20 वर्सां तो काम करतालो त्या ओनरान तांकां कितें तरी कॉम्पेन्सेट करपाचो आनी तेंच्यांनी एक एमावंटूय फायनल करून सांगला. 70 स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. पंजाबात 4 खून करून गोंयांत येवन रावपी दोगा तरणाट्यांक अटक. समलवाल सिंग आनी अमृत सिंग हे 22 वर्स पिरायेचे 2 तरणाटे जुवारीनगर वास्को भाड्याच्या घरात रावताले. गोंय पुलिसेच्या क्रायम ब्रांचान अमृतसर पुलिसांच्या मजतीन कारवाय केल्या. गोयची क्रायम ब्रांच आणि पंजाबाची एक स्पेशल टीम काल अमृतसराची जी पंजाबाची स्पेशल सेल आहा ती टीम गोंयांत येयल्ली. ते 2 जाण एक्युजाक सोदताले तेन्ना तांकां ट्रेस जाले की 2 जाण ते एक्यूज जे क्रायमान इनवॉल्ड आहा ते सांकवाळ हांगा जुवारी नगरान रावता म्हणून गोयची टीम आनी गोयची क्रायम टीम आनी अमृतसराची जी सेल आहा ती स्पेशल सेल तेंच्यांनी वचून 2 जाणांक एक एक्युजाक तेंच्यांनी अरेस्ट केलो. पयले एक्युजाचें नांव आहा ते सामुएल सिंग म्हणून 22 वर्साचो भुरगो आनी दुसरो आहा तो अमृत सिंग. दोनूय 22 वर्साच्या भुरग्यांक अरेस्ट केल्लो. स्पेशल सेल तांकां विचारलेले हेंचो क्रायम आसलो की जे पंजाबाक तेंच्यांनी टोटल 4 खून केल्ले. ते 4 खून करून ते पळोवन येवन हांगा जुवारी नगर वास्को सांकवाळ हांगा येवन ते तेंच्यांनी रावताले. ते हांगा तेंच्यांनी स्पेशल टिमीन आनी तांकां अरेस्ट केल्ले आहा. आतां सद्या क्रायम ब्रांच सगळे पेपर वर्क करून हांकां दोगांकू अमृतसर जे स्पेशल सेल आहा तांकां हँडओवर करतले. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवसांगडा हांव ओमकार फळारी. लोकसभे खातीर वेंचणूक आयोगान स्टाफाक ट्रेनिंग दिवपाक सुरवात केल्या. गोंयांत तयारी कशी चल्ल्या ताचो नियाळ घेवपाक सिनियर डेप्युटी वेंचणूक आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा गोंयांत येवन गेलो. स्पेशल समरी रिव्हिजन, स्टाफाची ट्रेनिंग, कायदो सुवेवस्थेचो नियाळ घेवन पुलिसांनी गरज पडल्यार खर कारवाय करपाचे निर्देशूय दिले. चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर SP दोनूय कलेक्टरांबरोबर बसका घेतली. फेरीबोटींत 2 व्हिलरींक पैसे दिवचे ना. 4 व्हिलरींक आदले रेटी प्रमाण पैसे दिवपाचें सा मातियास दिवाडेच्या लोकांनी थारायलां. सरपंच सुप्रिया तारी उलयली. दिवाडेकारांक फेरीक पर्याय ना. तिकेटीचे नवे दर परवडपाचे ना म्हूण गोलते दिवाडेचो सरपंच मारिया पिंटो उलयलो. तिकेटीचे दरवाड फाटीं घेना जाल्यार खात्यार सर्वपक्षीय मोर्चा व्हरपाची काँग्रेसीची शिटकावणी. दिवाडकारांक दुसऱ्या गांवांनी वचूंक फेरये शिवाय पर्याय ना. आमकां नवे दर परवडपाचे ना म्हूण दिवाडेच्यो पंचायती फेरीबोट सेवेच्या नव्या तिकेटा आड पेंगड बांदून तयार. सरकारान दरवाड फाटीं घेवची म्हूण थळाव्या पंचायतींचो थाराव. हांव कितें म्हणटा, तुमी फेरी बेतीन 3 पूल आहा. 3 पूल आसतना तुमी फ्री फेरी कित्याक दवरल्या कोणाक? ती बंद करा. आमचे आयलँड आमकां आनी कांयच ना मार्ग. रेल्वे ब्रिजार चलूंक जायना. ते व्हायब्रेशनान आमी सकयल पडटले. हायक करूंक सोदता, सोडूंक सोदता. ताजो परिणाम तांच्या
फायनान्शियल बर्डन जातलें एक्स्ट्रा. आनी तांचें निवेदन हांव सरकाराक मागणी करता की हे पयलीं आहलें पळय तशेंच धरात. कित्याक आमकां वी आर इन एन आयलंड, आमकां आनी पर्याय ना. फक्त स्विमींग क्लासीस गव्हर्मेंटान आमकां धरच्यो, कित्याक फेरी ना जाल्या पासून जाल्यार फाल्यां आमी स्विमींग करून ते फ्री पावतले त्याचे. टू व्हिलरीक पैसे दिवचे ना, फोर व्हिलरीक आदल्या रेटी प्रमाण दितले, लोकांनी थारयला. की आमी जावं 15 तारखेच्यान जावं नाल्यार 16 तारखेच्यान जावं ते, पण आमी ते पे करचे ना. आमी हांगासर रस्त्यार येवन उबी रावतली. हय, कित्याक सांग आमचे डिसिजन तशें जाला की आमी आमच्या गांवच्या लोकांनी आमची मिटींग घेतली. सेम डिसिजन 1992 केल्ले पळय तशें सेम डिसिजन घेतलं की बेश्टे फुकवाडी हेवटेन तेवटेन करतले पण पयशे दिवपाक पयशे ना. आनी आमी घेत ना, गव्हर्मेंटा कडल्यान करून घेवपाकूच शकना की आमी पे करतली अशी. मजगती फेरीबोट तिकेटीच्या नव्या दरा आड काँग्रेसीन ओल्ड गोवा निदर्शनां केली. सरकार दरवाड फाटी घेना जाल्यार न्हंय येरादारी खात्यार सर्वपक्षीय मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी. जे सगळे ऑपोजिशनान जे पॉलिटिकल पार्टीज आहाय आमी एकठांय जावन आमी सगळे गोंयकार म्हूण मुखार सरतले आनी हे R&D डिपार्टमेंटाक घेराव घातले. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. नॅशनल गेम्सात गोंयांत आनीक एक भांगरापद जोडले. आकांक्षा साळुंखेन बायलांच्या स्क्वॉश सर्तीत भांगर जोडले. गोंय पदकांचे बाबतीत 50 तेंकलो. 11 भांगर, 12 रुपया आनी 26 कांस्य पदकां धरून 49 जाली. नॅशनल गेम्साचे आनीक 4 दीस उरल्यात. दुसरे वटेन आयोजकांनी समारोपाची तयारी सुरू केल्या. I think it's a message for parents more than kids because kids are always willing to play. But I would like parents to even motivate their kids to play even more and play seriously for the state, for the country. It's all possible if you keep pushing for it. I mean, definitely right now we have 4 squash courts and I would be very happy if we could get a gym alongside with a fitness trainer. We have this ground already right next to the squash court, and we can build a holistic facility where one not only plays squash but actually trains to be a professional, which includes fitness outside of the squash courts and all the facilities like that. वन डे वर्ल्ड कपात भारत आड साऊथ आफ्रिका मॅचीत भारताचे जैत. रवींद्र जडेजान 5 विकेटी घेत साऊथ आफ्रिकेत 83 रन्सार गुंडाळले. बर्थे बॉय विराट कोहलीन विक्रमी वन डे शेकडो मारलो. कोलकाता ईडन गार्डनार दक्षिण आफ्रिके आड खेळटाना विराटान आपलो 49वो शेकडो ठोकताना मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकराच्या 49व्या शेकड्या कडेन बरोबरी केली. गोंय सरकारान हुर्राकाक GI टॅग मेळोवपाक अर्ज केला. हुर्राकाक GI टॅग मेळ्यार खप वाडून फेणयेचे उत्पादनाचेरूय परिणाम जातलो म्हूण GI स्टेट नोडल ऑफिसर दीपक परबाक हुस्को. काजू उत्पादनाचेर स्वतंत्र संशोधन करपी खाती आनी संस्थांक एकठांय हाडून एक टास्क फोर्स करपाक जाय म्हूण परब मागता. गोंय सरकार एका फाटोफाट एक गोंयच्या उत्पादनांक GI टॅग मेळोवन दिवपा खातीर वावुरता. काजूचे फेणयेक आनी काजू बियांक GI टॅग मेळ्ळा. आता हुराक काजू मुट्टे आनी बियांक GI टॅग मेळोवपा खातीर अर्ज केला. GIक लागून हुराकाचें उत्पादन वाडल्यार फेणयेच्या उत्पादनाचेर परिणाम जातलो म्हूण GI स्टेट नोडल ऑफिसर दीपक परबाक हुस्को. हुर्राकाचेर आमी फेणी तयार करता. आता हुर्राक जर फाल्यां जर GI मेळलो आनी गोवा गव्हर्मेंट स्टार्टेड प्रमोटिंग हुर्राक has a tremendous potential because like Feni, it has strange smell, Feni. So our educated youths are not going for Feni, but they are preferring Urrak cocktails. Suppose this government promote tomorrow cocktails through Urrak hubs in the coastal or in the tourism belt or along the national highways, then definitely it will have some impact on the Feni production. To overcome this, we have to enhance our overall cashew production, which will help for the cashew kernel also, and again Feni and distillations and Urrak distillation. काजू उत्पादन वाडोवपाक शेतकी खातें रानां उदरगत महामंडळ आनी ICAR स्वतंत्र काम करता. ह्या सगळ्यांक एकठांय हाडून वेगळो टास्क फोर्स करपाक जाय अशें परबाक दिसता. Our agriculture department and even Goa Forest Development Corporation, even ICAR, they are working a lot on these issues, but they are working independently. What is important is they have to work together, and for this government has to play a role.
Now see, Maharashtra has declared a task force for mango development in the Konkan region. Similar basis, Goa government has to come out with a task force for the cashew development, where one single high-level official can interact with 3 departments, bring all these 3 departments, and can put the efforts together. Then only this will possible to enhance the cashew production within the shortest time possible. And this we can promote all these 3 GIs in a more energetic and effective manner. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट रुपेश रावत. गोंयच्यान महाराष्ट्रात म्हाल व्हरपी गाड्यांकडच्यान पत्रादेवी चॅकपोस्टार चायेक म्हूण 20 रुपया घेवपाचो प्रकार. RTO पुलीस गाडयो तपासतात. उपरांत स्टॅम्प मारून दिवपाक गाडये फाटल्यान चायेक म्हूण 20 रुपया घेता म्हूण ड्रायव्हर सांगतात. राती प्रुडंटान चॅकपोस्टार वचून फॅक्ट चेक केलो. खासा रिपोर्ट. चॅकपोस्टांचेर गाडयो तपाशिनासतना सोडपाचे प्रकार. पेडण्याचो पत्रादेवी चॅकपोस्टूय हाका अपवाद ना. द्या ना थांबा किती आहे पैसे किती आहेत हातात किती आहेत 20 रुपये घेतात. तर कशासाठी घेतात हे नाही हो तुम्हाला 20 रुपये कशाला देता 20 रुपये का देता ते सांगा ना. एवढंच सांगा. मग हे कशाला दिलात तुम्ही स्टॅम्प मारण्यासाठी काय. गोंयांतल्यान महाराष्ट्रात बांदा सावंतवाडी वाटेन वतना हो पत्रादेवीचो चॅकपोस्ट लागता. हांगा कितें चलता पळयात. RTO आनी एक्सायज पुलीस गाडयो चॅक करून स्टॅम्प मारून दितात. मात ते करपाक पुलिसांक चावेक म्हूण गाडये फाटल्यान 20 रुपया दिवचे पडटा. नहीं वो खाली 20 रुपये कैसा क्या लेते कभी नहीं लेते. हाँ ऐसा होता है. कभी लेते कभी नहीं लेते. अभी महीने में 1-2 चक्कर आते हैं खाली सिर्फ हम. हाँ तो 20 रुपये में स्टैम्प मार के देते हैं क्या. 20 रुपये में स्टैम्प मार के देते हैं. हाँ चाय पानी के लिए. हाँ पुलिसाकडे वाद घालपाक ड्रायव्हरांक खंय परवडपाचें ना. वर्साचे 12 महिने त्या वाटेन वचपाचे. जाब विचारल्यार दुसरे फावट पुलीस त्रास दितले म्हूण ड्रायव्हर 20 रुपया दितात. तुम्हाला सांगणार की आम्हाला पुढचं तकलीफ यायला. बरोबर. त्यामुळे पुढच्या वेळी तुम्हाला त्रास करणार. आता समजा तुम्ही व्हिडिओ शूटिंग काढली त्यांनी जर पाहिजे नाही आम्ही कोणाला देणार नाही. देणार नाही पण पुढच्या चक्करला मी आलो त्यांनी जर मला अडवलं तर मग मी काय करेन. बरोबर. आता मी 12 महिने याच रोडला चालतो. त्यांनी जर माणूस जर ध्यानात ठेवला आज तुम्ही 1 दिवस येणार बरोबर निघून जाणार पुढच्या चक्करला मला तकलीफ झाली. बरोबर आहे. असा पत्रादेवी चेकपोस्ट हांगा आसा. हांगा आमी सडनली जे विजीट केल्या उपरांत आमकां हांगा दिसपाक आयले जे ट्रकवाले जे आसात जे गोंयांतल्यान महाराष्ट्रान वयताना खंय तरी तेंच्या कडल्यान पयशे घेतले वता स्टॅम्प मारून ताका सोडले वता च्या पाण्या म्हणून. आतां खरें म्हणल्यार आमी तेंच्या वांगडा उलोवप केलें. जो एक ड्रायव्हर आमकां मेळ्ळो तो म्हणटा की आमी दिता आयज तो दिवपाक आयिल्लो त्या टायमार रिपोर्टर आनी कांय एक्टिविस्ट थंय पावल्या उपरांत तेणी दिवंक ना पयशे. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. पावस सोंपलो तसो पणजे स्मार्ट सिटीचे काम परत सुरू जाला. डॉक्टर P. शिवगांवकर रस्तो पालिका गार्डन सांतिनेज वाठारात रस्ते परत फोडपाक सुरवात जाल्या. ऐन दिवाळे वेळार रस्ते खणपाक सुरवात केल्ल्यान पसरकारांक फटको. दिवाळे कडेन पणजेत ट्रॅफिक जॅम जावपाची शक्यताय. खासा रिपोर्ट. रोड क्लोज रस्तो बंद ही गजाल पणजेकारां खातीर काय नवी ना. सध्या आम्ही असं विशाल मेगामार्टाच्या एरियान तुम्ही पळोवंक शकता. विशाल मेगामार्टाचो हो एरिया हो रोड जो आसा तो सध्या बंद केला. हेजे खणपाचें काम सुरू जालां आनी रस्तो बंद जाला. मेन दिवाळीच्या टायमार हो रस्तो खणला आनी स्मार्ट सिटीचें काम जे चालू जालां त्या खातीर हांगा येवपी वचपी लोकांक त्रास जातात. मात ह्या गजालीन लोकांक अजून एक त्रास सहन करचो पडटा तो पार्किंगाचो आनी धुल्लाचो. खुबशे लोकांची अशी कंप्लेन आसा की रस्तो आतां पावसा उपरांत खणल्या उपरांत जेन्ना वारो आनी कितें जाता धुल्लो जाता. आनी मेन आसा तो आतां दिवाळीचो सिजन. दिवाळीचें सिजन स्टार्ट जाल्ल्या उपरांत शॉपिंग लोकांचें स्टार्ट जाता आनी त्या गजाली खातीर लोकांक हांगा येवपाक वचपाक सुद्दां त्रास जाता. ते आमी आसा डॉक्टर P. शिवगांवकर रोडार. केन्नाय पयल्यार ह्या रस्त्याचेर गर्दी आसता पण आता तुम्ही पळोवंक शकता की ह्या रस्त्यार कोणूच लोक ना. कित्याक तर ह्या रस्त्याचें सुद्दां काम स्टार्ट जालां आनी हो रस्तो सुद्दां बाकीच्या रस्त्यां भशेन ब्लॉक जाला. फक्त हे 2 एरियांनी
पळोवपाक गेल्यार पणजी म्युनिसिपालिटी गार्डन एरिया जो आसा तातोच हॉटेलच्या सायडींतलो रोड तो सुद्दां रस्त्याचें काम चालू आसल्या कारणान तो रोड सुद्दां ब्लॉक ऐन दिवाळीच्या टायमार स्मार्ट सिटीचें काम स्टार्ट जाल्ल्या कारणान हेजो इफेक्ट शॉपकारांक जाला तशेंच पणजे शॉपिंग करपी येवपी लोकांकय जाला. मेन इव्हेंट जो दिवाळीच्या टायमार आसता तो म्हटल्यार नरकासुराचो आनी पणजेचे नरकासूर पळोवपाक खुबश्या जाग्यां वरसून लोक येतात. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी वांगडा हांव चेतन गवस. युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाक फक्त धर्मीक नदरेन पळोवं नाकात, ताचेर वेगवेगळ्या आंगांनी काम जावं येता. जण एकल्यान ह्या कायद्या खातीर आपले कडच्यान यत्न करपाक जाय म्हूण हायकोर्ट जुईस ॲडव्होकेट वाल्मिकी मिनेझीस उलयलो. गोंय विद्यापीठात लीगल सर्विसीस दिसा निमतान कार्यावळ जाली. युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाचेर ॲडव्होकेट वाल्मिकी उलयलो. Requires some law that is sort of common, strikes common ground to not just the several religious and caste denominations, but across cultures as well. Our common civil code being one of foreign origin, which was sort of imported and foisted upon us, I do believe that it's not really something that exactly fits what we would perhaps need. So there is room for a lot of debate, but I would believe that we need to stop looking at the common civil code that we propose to have for our whole country from a religious point of view alone. It has to be a code that works across all denominations. It has to work along with the other laws, the Indian Penal Code, for instance. I think as citizens, we all have our role to play to evolve a civil code that would be, in a real sense, uniform across the board. आकाश बायजूच्या 60 विद्यार्थ्यांक जीएमसीत प्लेसमेंट मेळ्ळा. यशस्वी भुरग्यांचो भोवमान करपा खातीर आकाश बायजून गोंय विद्यापीठात खासा कार्यावळ दवरिल्ली. मुखेल सोयरो 20 मंत्री सुदीन ढवळीकरान आकाश बायजूचे शिक्षणीक योगदानाची तोखणाय केली. ANTAची 2023 येस मेळोवपी 30 विद्यार्थ्यांचोय ह्या वेळार भोवमान जालो. Being given to us understand that Akash Coaching Center in Goa is committed to provide exceptional resources and places of strong emphasis on strengthening students' foundational knowledge will help preparing them for competitive examination. Nearly coaching through classroom, digital and distance learning program does not help the student unless until there is a systematic testing procedure for all courses and meticulously monitoring the performance of each and every student and candidate to ensure their progress and success. The hard work that you would have been putting in, I mean, that is the reason because of which you have got this success. So congratulations to all of you. Your hard work has actually given you that output, that result. But this is just the stage one, right? Along with students, I would also like to congratulate the parents because it's not only the hard work of students because of which this success was possible. It was your support, constant support that for the 2 years you had been giving to your student, to your wards, and the faith and trust that you had in Akash, because of which this result could be achieved. मडगांव घोगळ बायपासावेल्यान पावलीन बिझनेस हबातले शॉप नंबर 3 टॉय मार्शल हे खेळण्याचे दुकान सुरू जाला. ह्या दुकानात सगळ्या पिराये खातीर वेगवेगळे तरेची खेळणी मेळटात. मडगांवच्या तशेंच हेर वाठारांतल्या लोकांनी येवचे म्हूण टॉय मार्शलाचो उलो. डेरिक आनी एंड्रू हे टॉय शॉप भुरग्यांक खुशाल करचे शॉप आज ताची उक्तावणी म्हणटच कोणूय आमचो भाव वो भयण जेन्ना धंदो करता तेन्ना आमकां अदीक वेगळीच खुशालकाय भोगता. ह्या धंद्या वरवीं न्हयच फकत ते आपल्याचो फायदो पळयतात पूण दुसऱ्याची खुशालकाय दुसऱ्याचें बरेपण ते आवंडेतात. दोगांकूय हांव बरे भाशेन
हे बिझनेस करून तुमकां देवाचो आदार आमी मागला. We are happy to announce Toy Marshall, our second store in Margao. It's located on the Margao bypass, just opposite Pauling Granite. As the name suggests, this is for all categories. We have toys for all age group, starting from 0 years to 100 years. Anybody who walks in will definitely find something really interesting, and we have great collections. We have all our products are below MRP prices. This is a special offer from our end for all the Margaonkar guys, and please come and do visit our store. भोंवपी सुण्यांक आलाशिरो मेळचो म्हूण जायते जाण यत्न करतात. मात फोंडे हवेली कुर्टींतल्या एकल्यान आपलें दुकानूच भोंवपी सुण्यांक रावपाक रातचे न्हिदपाक दिलां. रातची कितलीशींच सुणीं ताच्या दुकानांत न्हिदतात. लागसारच्या सुण्यांचे खाणांक तो दिसाक पदरचे 800 रुपया मोडटा. मेळा आयच्या पॅट्रन सिरिजात हवेली कुर्टीच्या मुल्ला गफुराक. मुल्ला गफूर हांची खासियत म्हळ्यार तांचे जे दुकान आसा त्या दुकाना भितर सगळ्याक कुत्रीच बशिल्ली आसता आनी तांचो कुत्र्यांचेर इतलो मोग आसा की ते सदांच सांजचे ह्या एरियेन जितले स्ट्रे डॉग्स आसा कुत्रे आसा त्या कुत्र्यांक ते जेवण घालता. आनी आज आमी मेळुया मुल्ला गफूर हांकां आनी तांचे कडेन उलोवया आयच्या पॅट्रन सिरिजा भितर. मुल्ला जी, आप हमें बताइए कि आप कब से ये कुत्ते को फीडिंग्स करते हैं? 30 साल हो गया. एक दिन में कितने कुत्ते? एक दिन में 100 के ऊपर थे, इधर नहीं सब जगह पे. क्यों ये शौक लगा कि कुत्ते को आप? मैं हर कुत्ते का नहीं, हर जानवर का शौकीन है पहले से ही. गाय वो कोई भी हो, किधर मिलेगा उनको खाना भी खिलाता मैं, पाव बिस्किट ये सब खिलाता हूँ. और क्या डिफिकल्टीज आती हैं आपको कि क्या मुश्किल आती है? लोग थोड़ा बिहारते हैं, क्यों डालते हैं खाना ऐसा आते हैं, इधर डालने का नहीं उधर डालने का. मैं किसी का सुनता नहीं, तुम इधर डालने का नहीं. मैं तुम क्या करना है करो, हाँ पुलिस कमरे करना है करो, हम खाना बंद नहीं करेगा. बेसिकली आप रात को ही क्यों डालते हैं कि लोगों को तकलीफ हो जाए इसलिए मैं रात को डालता हूँ. बच्चे लोग भी दिन में घूमते नहीं, इसके लिए मैं रात में डालता हूँ. और क्या क्या सेवा करते हैं आप कुत्ते की आवश्यक खाना खिलाता है उनको, और थोड़ी दुकान में रात को दुकान में सोते तो उनको सोने रहता है. शटर बंद करता है तो वो फिर चालू रखते हैं, थोड़ा आराम से सोते. सुबह में दुकान 7 बजे खोलता है तभी वो 12 आते. और बीच में उनको कुछ नहीं डालता है, रात में डालता है खाना उनको. चिकन करी पीस वो लेके आगे डालता है, जिनमें उनको सब टोटल 800 रुपया खाना होता है सब कुत्तों को. एक दिन का कितना खर्च? 800 रुपया खर्चा आता है. एक दिन का 800. ये जो आपको खर्च आता है इनके खाने का, तो वो आप कैसे निभाते हैं? अपने जेब से या कोई? मैं जेब से, मैं किसी से लेता नहीं. तांचो एकूच अपेक्षा आसा ती म्हळ्यार तांकां त्रास जावचे न्ही, सुण्यांक किंवा कसल्याच जनावरांक त्रास जावचे न्ही. ताका लागून ते आपले शॉप जे आसा ते सुण्यांक खातीर सदांच उक्ते दवरतात. अशें आयच्या पॅट्रन सिरिजा भितर आमचे बरोबर आशिल्ले मुल्ला गफूर. शिरीष कुंकळकारा बरोबर राधिका कामत सातोस्कर, प्रुडंट मिडिया खातीर. कुळ मुणकार केशी सोडोवंक मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार यत्न करता. लोकां मदीं जागृतीक ताणें गांवांनी बसका घेवपाक सुरवात केल्या. खासा समिती नेमून जागृती मोहिमेक नेट दितलो म्हूण जिताचे शिनाल. अखिल गोमंतक युवा भंडारी समाज समिती बरोबर ताची बसका जाली. समितीन ह्या कामात वांटेकार जावचे म्हूण उलो. सेंट्रल गव्हर्नमेंट
पास जाले आनी ही पद घेतला आपल्या दराच्या कित्याक तो लोकांक वोटी दिसून जाय सगळ्या आमदारांक एकत्रीत करून संपूर्ण गोव्यात कारण डेफिनेटली डॉक्युमेंटेशन आपण तरी त्या घरान लावतात त्याच्यासाठी कितें जावचें जेणे करून ती आनी उग्र जावचो एखाद्या भारताची 3000 स्क्वेअर मीटर जागा आसा आनी हांव सांगता तेतून टेनर आसा मुखार आसा आनी तातूंत घर आसा जेन्ना हांव लिगली म्हाका जेन्ना हांव मागूंक वचलो तेन्ना म्हाका त्या 3000 फक्त 300 स्क्वेअर मीटर मॅक्सिमम म्हाका जागा मेळूंक शकता घर बांदपाक ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.